अर्धवट बांधून दवरिल्ल्या पेडणेच्या केरी वाठारांतल्या पुलाचे बांदकाम परतून सुरू करचे ह्या विशीं मुखेलमंत्र्याकडेन बसका घेतल्या। फुडल्या अर्थसंकल्पात ह्या पुलाच्या बांदकामाची तरतूद करून पुलाचे काम सुरू करतले अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान सांगले। फाटलीं 7 वर्सां जाली केरीचो पूल अर्धवट स्थितीत आसा। अर्धवट बांदकाम करून दवरिल्ल्या पुलाचे काम पुराय करचें म्हणून लोकांनी मागणी केल्ली। तेरेकोल जी हे आसा फेरी आसा ताचे कडेन आसा तुमकां दिसता की हांगा जे दिसता पळय फेरी तुटाचे ते सगळे जे खड्डे पडलेले आसा आनी सगळ्यात महत्वाचे म्हळ्यार जी हांगा जी फेरी आसा ती फेरी जी धक्याक न लागता थंयसर जे रेती आसा ते रेतयेन तुंबलेली आसा। गाडये जे आसा ते मॅक्झिमम गाडी हांगा ब्लॉक जातात आनी मोठ्या प्रमाणात हानी जावपाची शक्यता आसता। सरकाराक आमी कितलेदा तरी आमी अशें सांगता की हे बेगींतल्या बेगीन हे जावचें म्हणून, पूण गेले कितली सरकारां गेली तरी पूण अजूनय तशेंच दिसता। जो पूल जो आसा पळय जो पूल ह्यो बेगींतल्या बेगीन जावचो अशी सगळ्या ग्रामस्थांची मागणी आसा। 2016 ह्या पुलाची पायाभरणी घातलेली आनी पूण तरी पूण अजूनय तो पेंडींग आसा तसोच बंद पडलेलो आसा। पण बेगींतल्या बेगीन सरकारान जे पूल जो आसा तो जर पूल जर बेगीन जर केलो आनी जर कनेक्टिविटी केरी टू तेरेखोल जर केली जाल्यार हांगाचो जो फेरीचो जो प्रॉब्लेम आसा तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। तेरेखोल ब्रिज आसा हो एक आमचो एक्स मुख्यमंत्री गोंयचो लक्ष्मीकांत पार्सेकर तो मांद्रे मतदारसंघ आमदार तेणी ह्या ब्रिजाचे काम स्टार्ट केल्ले। तेणी मांद्रे मतदारसंघान जे प्रोजेक्ट बरे विजन घेवन जे फुडें काडलेले IT आसो आमचे तुयेंचे हॉस्पिटल आसो ते सगळे प्रोजेक्ट पेंडींग आसा। हेका खंय तरी राजकारण काय हे जे आमचे लिडर्स आसा पण एक म्हाका अशें दिसता की मांद्र्यान बीजेपीचे लिडराक डॅमेज करपाचो प्रयत्न करता आनी तेतून लोकांक तेजो त्रास जाता। त्यातलोच भाग म्हणून हो आयज तेरेखोल ब्रिज आसा। एक आमचो गोंयचो भाग जो तेरेखोल म्हणून जो गांव आसा थंय एक पंच मेंबर आमच्या केरी पंचायतीक निवडून येता। थंय एक मोठो प्रॉब्लेम पावसाळ्यान हयसर जेटीचेर इतले ते दर्या असल्या कारणान ल्हारां येता, फेरीबोट एक 2-2, 3-3 फूट उंच येता आनी त्या प्रमाणान तेतून भुरगीं येता स्कुलान, त्या भुरग्यांच्या जिवाकय धोको भरपूर आसा। आयज ह्या सरकारान ट्रिब्युनलान ताका ग्रीन सिग्नल दिला की तो ब्रिज काम स्टार्ट करपाचें, पण जो आतां आमचो आमदार आसा एक्टिंग आमदार जो आमचो जीत आरोलकर हा जीत आरोलकरान हातून लक्ष घालपाचो। ब्रिज हा तो एनजीटी केस चालू आसली कोर्टान केसीस चलताले सो तो आता ऑलरेडी सगळे केसीस क्लियर जाल्ले आहात। ग्रीन सिग्नलूय दिल्ले आहात ब्रिज बांदपाचो। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हाजे हेचे विशीं मिटिंगूय जाल्या, उलयल्या, तेंच्यांनी प्रॉमिसूय केला की नेक्स्ट बजेटाक तो ब्रिज घेता म्हणून आनी ब्रिज तो बेगीनच कंप्लीट करपाची गरज आहा। कित्याक तेरेखोलचो गांव आसा ते आमचे स्थानीक थंयसर आहात तांकां लायट म्हणटात ती महाराष्ट्रांतल्यान येता आनी सरकार म्हयन्यान 6 लाख रुपया फारीक करता तेंचे पावर सप्लायाक। दुसरो विशय उदकाचो, थंय बोरवेल मारल्या, टाकी आहा। आता ह्या 2 म्हयन्यान ताका उदकाचो मेजर प्रॉब्लेम आहा। सो तो एक गांव आहा तो कनेक्टिविटी ना म्हणून तो त्या सायडीन उरला। सो ह्यो ब्रिज जातकच उदकाची पायपलायन आनी पावर सप्लाय आमी त्या ब्रिजा वयल्यान दिवंक शकतले। सो सकयल्यान घातलेली आसा पळय। आतां विशय गो सकयल्यान कित्याक घातलेली ते पयलींच्या लोकांक विचारात सांगा कित्याक घातलेली ती खबर ना। हांवें जेन्ना इलेक्ट जालो एज अ आमदार आनी इन्स्पेक्शनाक गेलो तेन्ना विशय येयलो की पायपां आसात, पायपांतल्यान ते केबल घालतात। आतां हांवें तांकां विचारलें जर ह्यो जॉयंट जर सुटात जाल्यार कशें कितें, आनी ते तोंड जाता समुद्राचे आनी न्हंयचे आनी थंयसर करंट फ्लो हाय आसता आनी त्या करंटाचेर कॅपेसिटी आसा काय विचारल्यार तेंचे कडेन उत्तर नासलें। कित्याक घातलो तो म्हाका खबर ना, पूण म्हाका दिसता 4.5 कोटीचो तो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता 2 टावर जर घातले जाल्यार 2 कोटीन जातले आसले, पूण 4.5 कोटीचो कित्याक घातलो तो खबर ना। एक गोष्ट। दुसरी गोष्ट पयलीं चिंतूंक जाय आसलें तें करतना पावर सप्लाय आमकां येता हेतूंतल्यान पेडण्याच्यान खंय केरी मेरेन पावर सप्लाय, तोच पावर सप्लाय तो थंयच्यान पावर सप्लाय तोरशा मेरेन वयता। एकाच फिडरांतल्यान जो पेडण्याचो फिडर आहा थंयच्यान तोरशा मेरेन वयता आनी तोच फिडर हांगाच्यान आमकां हरमल पालया केरी वयता। आयज केरी वोल्टेज इतली लो आहा की थंयसर पावर सप्लाय पावना। आतां जर केरीयच पावना जो अंडर केबल जर घातला तो तेरेखोलाक कित्याक वतलो। सो त्याच्या पेक्षा तांकां महाराष्ट्रांतल्यान पावर सप्लाय मेळटा ते हॅपी आहात।
जोपर्यंत आमचो आता सबस्टेशन 33 केबीचो सबस्टेशन आम्ही आता मे एंड मेरेन इनॉग्रेट करतात, सगळे रेडी जाल्ल्या. तो जेन्ना सबस्टेशन जातलो तेन्ना आम्ही तो अंडर केबल सुद्धा तो घातला, तो आम्ही हे पावर सप्लाय दिवं शकता.